नमस्कार. सीड डायरीच्या 28व्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, तुमचो आमकां खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आनी तो सदांच असोच मेळचो. तशेंच जर तुमी आमचो अजुनूय चॅनल सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. तर सीड डायरीत आज आमी घेवन आयल्यात बाब सिद्धांत सदानंद खांडेकार हाणें बरयल्ली कथा किळस. नमस्कार, म्हजें नांव कुशाली. गांव पर्वरी रावता खंय तरी. कारण तुमकां जरी हांवें सांगलें खरो म्हजो गांव भाव जाल्यार तुमी सोडचो ना न्हय म्हजो हात. तशें म्हजे भितर खूब गूण भरल्यात सुपांनी. भाव आसात किल्लांनी, पूण हांव जाल्लें आसा दुख्खी. कारण म्हजे असले जिवाक कोण करता हो लागी. आमी जातीवंत न्हय, पूण इतके वायट लेगीत ना न्ही की ह्या लोकांचे भंयान जगचें. आमकां पळोवन नदर लेगीत जाता अनवळखी. कडेन सरता जणू खाल्लं तांचें दुडू. पूण आमच्या कर्मान आमी भोंवतात जावन एक असत्य नारी. नारी कपड्यांनी श्रेश्ठ काय परिस्थिती नाड. आयुश्याचे हे सरणान जगणें आमचें तशेंच आसलें. वय 7. स्वताचें म्हण म्हजें कांयच नासल्यावरी जालें. मनान झगडपाची जिद्द आसून लेगीत दुसऱ्याची भूक भागोवपाची पडली. हातांत बावली घेवन खेळपाचें वय. त्या बावलेच्या कपड्यांक लेगीत सोडलें ना हे जनान. गर्व आसा म्हाका म्हजेर. हांव लाचार न्हय म्हण परिस्थितीन सोडलें. म्हण न्हय भकीक पडलें म्हण. खूब वर्सां जालीं, पूण तें दुख्ख हांव म्हज्या मनांत दवरून आसा. केन्ना चिंत्तालें कोणाक सांगचें, पूण स्वताच्या रक्तान धरलें ना लोक कितें दितले. पूण मनान आसले दुख्खा सारकें आयज स्वताक लव करता. ती सुरवात पूण आयज. ल्हानपणांत तशें हांव सदांच खंय खंय वतालें. मामा, काका, आत्या, तूं खूब म्हजें मायेचें. तुजे खातीर तर उतरां म्हजीं भायर सरनात. पूण आयज सांगता, सदां सारके सुटयेची मजा घेवपाक ह्या खेपे आत्यागेर गेलें. आते आपले काजूंनी आसताले आनी घरान म्हजे टीव्ही नासले कारणान काजू मळार वचचे पेक्षा घरान दिसभर टीव्ही पळोवप हो तर ल्हानपणाचो एक वेगळोच खीण. त्या दिसा लेगीत अशेंच जालें. हांव घरा, आते मळार. तें हट्ट करतालें, यो एकटें वता. आयज तूं आयल्यार थोडो म्हाका साथ जातलो. पूण म्हाका हिरो पळोवपाक जाय. तो चुकलो जाल्यार म्हाका दुख्ख जातलें. आतें गेलें, हांव रावलें. केन्ना 6 जाता आनी हांव पळयतां. हरशीं वाड्यावयलीं 3-4 जाण थंय येतालीं. वांगडाच आमी बसून पळयतालीं. पूण आयज तशें जालें ना म्हण घरांत हांव एकटेंच आसलें. भावोजी आयलो ना. तो येवपा वेळ जालो नासलो. येवना तोच बरो अशें म्हणत राग हांवें मनान दाखयलो. कारण ह्या दिसांनी ताचो स्वभाव ह्या ल्हान कुडेक लेगीत आवडनासलो. तसो तो ह्या दिसांनी आत्या वांगडा मळार वचनासलो. पूण खिणाक दिसतालें की इतको म्हाका बरो करता. बाय तुजे खातीर आवडीचें बिस्कीट. दर एक दिसा एक तरेच्यो खावडी हांव खातालें तर खरें. पूण थोडे दिसांनी ती खावड लेगीत कुडेच्या मनाक लागपाक लागली. तो स्पर्श आनी कितें उलयतालो. भावोजी, तूं खूब बरो जाणा. तूं म्हाका खूब कितें दिता. म्हजो व्हडलो भाव भावोजी. सगळें चिंतून म्हजे दोळे मुखार येताले. तरी हांव तशें न्हय तें म्हण सावरून दवरतालें. त्या दीस आत्या बेगीनूच घरा आयलें आनी खुशेन ताणें म्हणलें, तूं येवना न्हय, चुकलें तुका.
कितें चुकलें? हांव पळोवपाक फाल्यां येता. ह्या उतरार ताणें म्हणलें की फाल्यां खंयचें? मेळचली पक्यागेर म्हणत तें हांसत सुटलें. पक्को आत्याचो मानलेलो भाव. फाल्यां रक्षाबंधन. त्या हाचेरच हांव नेटान उडी मारत सुटलें. आते सांगी की चल फाल्यां बेगीन भायर सर, दनपरांच या आमी. पूण आयतार मन मानवचें ना म्हण हांवें ना म्हणलें. तशें पक्को लागींच रावतालो, तरी टीव्ही सोडून हांव ना म्हणत ओगी बसलें. दुसरो दीस उगवलो. किरण माथ्यार पडटाच पयलो झेप टीव्हीर घेतलो आनी कोणाचें आयकुवप सोडून फकत म्हज्या दर एक आयचें वेळापत्रकाचेर नदर फिरयली. दनपार जाता जाता जेयले नंतर आते म्हणपाक लागले, बाय हांव येता आं. बरें म्हणत हांवें चड लक्ष दिलें ना. पूण बावोजी सो गेलो ना हो प्रस्न येयलो. पूण मागीर म्हणलें जरी तर हें लक्ष थंय दवरलें जाल्यार दीस पाड वतलो. ह्या सगळ्या संदर्भान केन्ना दोळो लागलो कळ्ळेंच ना. न्हीद गार आयली. कसली पर्व न करता हांव थंय न्हिदलेलें. पूण कसलो तरी खडक करून दाराचो आवाज आयलो म्हण नदर उक्ती जाली. पळयत जाल्यार बावोजी दार बंद करता. बावोजी, दार कित्याक बंद करता? ताणें म्हणलें, बाय तूं न्हीद. आनी वेगळेंच तोंड करीत तो फुडें सरलो. हांव भियेलें. पूण कितें करतलें? दडोन रावलें. बावोजी आयकनासलो. हातांत चॉकलेट घेवन म्हाका घाण नदरेन जोगतालो. हांव सुटकेक काडपाक सोदतालें. वय फकत 7. ताका कशें आडायतलें? तो मुखार येवन म्हजेर झेप घालतलो. रडटलें म्हूण रागान ओगी राव, कांयच करचो ना म्हण सांगतालो. हांव भियेलें. रक्षाबंधनाचो दीस हांवें राखी बांदपाची सपनां पळयल्लीं. पूण हो मनीस वेगळे स्पर्श म्हजेर करतालो. तो वास, ते दोळे, तें तोंड. नाका नाका. ताणें म्हज्या तोंडाक धरलें. म्हज्या सगळ्या आंगाक हात लायले. हांव भियेवन किळाच मारपाक केलांच. बाय म्हण भायल्यान आवाज आयलो. हांवें रडके स्वरांत धिटाय दीत आते म्हण उलो घातलो आनी धांवत भायर सुटलें आनी दार उगडलें. फाटीं फुडें न चित्ता आतेचें तोंड पळोवन तृप्त मनान ताका घट मिटी मारली. आनी आते कांय चिंतिनासतना धिटाय दिवपाक लागलें, बाय बाय कितें जालें? पूण हांव मात, तूं म्हाका सोडून वचनाका, म्हाका भंय दिसता म्हणत एक नदरेन बावोजीक पळयतालें. आते म्हाका सावरून म्हणपाक लागलें, पळय तुजे बावोजीन चॉकलेट हाडलें तुजे खातीर, खावन घे, रक्षाबंधनाची भेट तुका. हे शब्द आयकून थंड जातालो म्हजो जीव. हुंदके मारीत रडपाक लागलो. इतलो वेळ जो देह शांत जातालो तो ह्या खेपे मात रक्षाबंधन हो शब्द आयकून स्वताक सावरपाक शकलो ना. आनी म्हाका घरा वचपाक जाय, पप्पा मम्माक आपय आनी नाका. एकवटीन रक्षा करपी सारथीच असो घात करता, आपल्यांच्या रुपांत परको येवन भोग घेता. आयज म्हजें दुख्ख कोणाक सांगल्यार मानवचें ना. ताणें कांय केलें ना असो समाज म्हणटलो. पूण जें करूंक तो आयलो तें खूब कितें सांगतालें. त्या दीस मात एक शिकलें, कोणाक हांव येयना म्हणपाचो परिणाम केन्ना केन्नाय असोय घडूं शकता म्हण. पूण हें कृत म्हज्या तोंडान सांगूक हांव पावलें ना. आयज देवाच्या देण्यान तांकां एक चली आसा. पूण तें अभाग्य ताच्या पदरान येयना जाल्यार पुरो. ह्या युगान पुण्य कमी, पाप खूब वाडटा. आमचे चुकेक तुमी अनर्थ म्हणून लाभतात. तुमचें कितें? इतको व्हडलो समाज आसून लेगीत तो कुड्ड्या भावना जगता. मागीर बंद जातलें हें कर्म कित्या वयल्यान? तो दीस परत केन्ना आयलो ना. हांव थंय गेलें ना. अदून मदून भेट जाता पूण किळाच मारता. ताका पळयतकीर दिसता ताचे त्या नदरेक, स्पर्शाक
आंबट भावाक त्या वेळार वळखले ना, पूण आतां वचून ताची धिटाय नश्ट करून काबार करचो ताका. जाणे करून हो दादलेपणाचो गर्व मनात रचला तो नश्ट करून सोंपोवन उडोवचो हो घात. पूण बाकीचे तोंडाक पळोवन कित्याक, ताणें कितें केलां तो अजून कांय करूं ना म्हणून भोंवता. आमी भोगलां, त्या रागान जगता. आयज लेगीत भंय दिसता म्हाका एकटें रावपाक, हे अत्याचार आयकून ओगी बसपाक. पूण हातांत कितें आयलें जाल्यार ह्या खेपे ओगी न्हय, सोमतें रौद्र धारण करून अंत करतलें आनी रचयतलें एक नवी दिवाळी विजयाची. तर सीड डायरीत तुम्ही आज आयकताले बाब सिद्धांत सदानंद खांडेकर हाणें बरयल्ली कथा किळस. तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरात लायक करात, कमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.